आमी पळयला अंदूच्या वर्साक जो पावस आसा तो खूब सुबेज पडलो. आमी जसो स्टॅटिस्टिक्स आसा त्या प्रमाणे जर पळयलें जाल्यार अंदू पावस आयज पर्यंत 1.5 पटीन पडलो. सो पावसाक लागून खूब कडेन हे लॉस हे जाल्ले कडेन आसा आनी आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊसय बी अनाउन्स केल्लें की जेंचे कोणाचे लॉस जाला ताका कॉम्पेन्सेशन दिल्ले गेल्ले वतले म्हणून. आनी अकॉर्डिंगली आमकां डायरेक्शनय बी आयलें. आमच्या हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आमकां डायरेक्शन्स दिले की जाता तितल्या बेगीन लोकांचे जे पळय लॉस जाला ते तुमी इव्हॅल्युएट करा, लोकांची एप्लिकेशन घ्या आणि तेंच्यो ज्यो केसीस आसा त्यो अंडर शेतकरी आधार निधी प्रोसेस करा म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी काम स्टार्ट केलें आनी आयज पर्यंत आमी जेन्ना पळय असेसमेंट स्टार्ट केलो ते करता आसतना आमचे कडेन 2 कॅटेगरीचे फार्मर आसा. एक फार्मर म्हणटा ते जेचे कडेन कृषी कार्ड आसा आनी कृषी कार्ड असल्या फार्मराक कायद्यान म्हणजे जेन्ना तूं एप्लाय करता तेन्ना कृषी कार्डाच्या अंडर ताका कॉम्पेन्सेशन मेळटा. आनी दुसरी कॅटेगरी आसा जेंचे कडेन कृषी कार्ड ना, म्हणजे जे कोणाचे ओरल एग्रीमेंटाचेर शेत करता, ओरल एग्रीमेंटाचेर किंवा खंय एन्क्रोचमेंट बी आसा अशी जमनी आसा त्याय एरियेक भितर लोक शेत करता. सो अशा लोकांक कृषी कार्डाच्या अंडर कॉम्पेन्सेशन मेळपाक मातशें डिफिकल्टी जाता आसली. सो आमी दोनूय कॅटेगरीच्या लोकांनी कॉम्पेन्सेशन एप्लिकेशन घेतले कडेन आसा आनी आमी प्रयत्न करतले की दोनूय कॅटेगरीच्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळटलें म्हणून. आयज पर्यंत म्हाजे कडेन जे पळय कृषी कार्ड आसा जेंचे कडेन ऑथेंटीक डॉक्युमेंट आसा अशे 2206 एप्लिकेशनां आमकां आयिल्ले कडेन आसा आनी जेचे अंडर सादारण 648 हेक्टर एरिया लोकांची डॅमेज जाल्या असं म्हणून आमचे कडेन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी एप्लिकेशन आनी आमी जे पळय असेसमेंट केला त्या प्रमाणे आमकां कळोन आयिल्ले कडेन आसा. आनी हे असेसमेंट जे आसा इन लॉस इन रुपीज जर आमी कन्वर्ट जर एव्हॅल्युएट केलें जाल्यार सादारण 3,30,00,000 रुपयांचे आमी असेसमेंट केला. हे जालें विथ फार्मर्स विथ कृषी कार्ड असले. दुसरी कॅटेगरी आसा जेंचे कडेन कृषी कार्ड ना अशी लोकांची आमकां सादारण 447 एप्लिकेशन आयज पर्यंत आयिल्ले कडेन आसा आनी हेतून भितर एरिया कवर जाता ती सादारण 92 हेक्टर्स आनी ह्या हेजे अंडर आमच्या असेसमेंटा प्रमाणे सादारण 40 लाख रुपया आमी तेंचे व्हॅल्युएशन केल्ले कडेन आसा. सर आता लास्ट इयराचे कम्पेन्सेशन कितले असले आणि आता मेन कितले तेंका? लास्ट इयर फाटी तुमच्याच पेपराचेर न्यूज आयिल्ले की गेल्या वर्साच्या थोडे लोकांचे कॉम्पेन्सेशन उरला बी म्हणून आनी आमच्या परत हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगलें कितें म्हणून की आपूण 8 दीस भितर ते क्लियर करता म्हणून. सो आतां पर्यंत आमचे कडेन सादारण लास्ट इयराची जी पळय एप्लिकेशन पेंडींग असली ती सगळी आमी क्लियर केल्ले कडेन आसा. आमी सादारण 83 लाख रुपयाचे एप्लिकेशन पेंडींग असली पुरो कॉम्पेन्सेशन ते आमी सगळे क्लियर केले. सो आता जे कॉम्पेन्सेशन काढला तर तेंका आता क्लियर जावपाक आणि कितें फुडली प्रोसेस आसतली तुमच्यानी केन्ना? फुडली प्रोसेस म्हणल्यार आमी अंडर शेतकरी आधार निधी तांकां बुक करतले आनी तांकां अंडर शेतकरी आधार निधी जे पळय कॉम्पेन्सेशन आसा आमी जे पळय इव्हॅल्युएट केला ते तेंच्या बँक अकाउंटाक ते क्रेडीट केल्ले वतले. आता जितले इफेक्टेड फार्मर्स आहात त्यांच्या खातीर अजून कितें ऑप्शन वा कितें तुमी ऑप्शन म्हणल्यार कशें आसता तूं आतां तेंचे फील्ड डॅमेज जाले म्हणटकीर तेंचे फील्ड आतां फेलो आसा. फेलो म्हणल्यार त्या जमनी भितर कांयच क्रॉप ना पूण एज अ कॉम्पेन्सेशन किंवा तांकां एज अ दुसरो ऑल्टरनेटीव म्हणून ती जी पळय फेलो फील्ड आसा त्या फिल्डाक शेतकारांच्यांनी आनी एकदां प्लाविंग करून तेणी जर अळसांदो जर लायलो जाल्यार अळसांद्याची पीक तेंच्यांनी घेवपाक येता. पूण फक्त प्रिकॉशन एकच घेवपाक जाय की त्या फिल्डांक स्टँडींग उदक उरपाक जायना. स्टँडींग उदक जर उरलें जाल्यार पेडी आमचे अळसांदो येवपाना. सो लोकांक कितें करपाक जाय आमचो जो पळय पावसाचो सिजन सोंपता म्हणजे ऑलमोस्ट सोंपलो अशें जेन्ना जाता त्या वेळाचेर एक फावटी प्लाविंग करपाचें आनी हांगा अळसांद्याचें सीड तेंच्यांनी मारपा जाता, ब्रॉडकास्ट करपा जाता, अळसांदो लावपा जाता जेणे करून तांकां तो जो पळय पॅडी तांचो डॅमेज जावन जो पळय कितें लॉस जाला तो थोड्या प्रमाणात तरी तांकां त्यांचो लॉस जो पळय लुकसाण जाला ती तेंची भरपाई जातली आनी हो तांकां एक ऑल्टरनेटीव. आनी हे सपोज जर कोणी जर करता जाल्यार तांकां एट द रेट ऑफ 50% सीड जे पळय लागतले अळसांद्याचे ते आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फत आमच्यांनी तांकां अरेंज करून दिवपा जाता शेतकारांक. फक्त शेतकार मुखार येवपा जाय. सर आता केन्ना मेरेन अवेलेबल जातल्यावर पावसा उपरांत कशें आसता? फक्त लोकांनी एक चिंतपा जाय की पावस सोंपतकीर तो अळसांदो लावपाचो. कित्याक पावस पडटा आसतना जर तो अळसांदो जर लायलो आनी तेतूंत जर मातशें सुद्दां जर उदक जर उरलें फिल्डांक
जाल्यार अळसांद्याचे सीड जे पळय घातले ते कुसतले. सो अशी अशी लोकांनी तयारी दवरपाक जाय की चल आता पावस सोंपलो, नंतर सपोज एखादे जर सरी जर पडल्यो आनी जर जालें जाल्यार कांयच डॅमेज जावपा ना. पूण त्या फिल्डांक सपोज जर उदक सांचून उरलें जाल्यार क्रॉप पाड जातलो. तर हेच्या खातीर कितें एप्लिकेशन आसतले ना एप्लिकेशन काय ना. सपोज जर कोणी जर शेतकाऱ्यांनी येऊन सांगलें की आमच्या गांवांक आता आमचे कडेन हे फार्मरांचे लिस्ट आसा. सपोज लोकांनी जर आमकां सांगलें फार्मरांनी शेतकाऱ्यांनी येऊन सांगलें की आमच्या गांवांक आमची जी पळय पॅडी डॅमेज जाल्ली अशी जाग्यार आमी ही अळसांदोची पीक जर घेता म्हण जर सांगलें जाल्यार आमी तांकां तेंच्या गांवां वचून सुद्दां ही सीड दिवपाक तयार आसा. सर अजून एक जस्ट हे अडचण तुम्ही म्हणता हे कॉम्पेन्सेशन अल्टरनेटिव्ह असले का त्यांना कॉम्पेन्सेशनही मिळतले ना कॉम्पेन्सेशन हे मेळटलेंच. आतां कशें आसा जनरली पॅडी फार्मर जे आसा पळय न्ही ते कितें करता क्रॉप हार्वेस्ट जातकीर प्लाविंग करता आनी सेकंड क्रॉप म्हणून ते कितें घेता अळसांदो घेताच. पूण ह्या लोकांक जेंचे पळय क्रॉप डॅमेज जाला तांकां इलो फास्ट घेवपाक मेळटलो. आनी कशें आसा पळय क्रॉप जेन्ना तूं मातशें एक म्हयनो कित्याक ही सगळी ऑपरेशन करपाक म्हयनो 1.5 म्हयनो वेस्ट जाता. आफ्टर पॅडी हार्वेस्टिंग तुका हार्वेस्ट करचो पडटा, मागीर ते प्लाविंग करचें पडटा. वेरएज हांगा जेंची पळय डॅमेज जाल्ली आसा तेंची फील्ड सद्याक फेलो आसा. सो तांकां 1.5 म्हयनो बेगीन क्रॉप घेवपाक मेळटलो. आनी जेणे करून जर क्रॉप जर बेगीन घेतलो आनी हार्वेस्ट जर बेगीन मार्केटां आयलो जाल्यार तांकां रेटय बी बरी मेळूंक शकता.